देशात पहिलेच खेपे सरकारी जमनीवयली घरां गडधन्यांच्या नांवार जातलीं। गोंय सरकाराक लोकांची जतनाय। घरां खातीर मोयेकारांनी खूब त्रास काडले। देखून मोये मतदारसंघांतल्यान म्हजें घर येवजणेचें अर्ज वांटप सुरू म्हूण मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत उलयलो। म्हजें घर स्किमीचेर जागृताय मोहिमेक मोयेच्यान सुरवात। समाजकारण कोणी करूंक ना, लोकांचें घर सारकें करपाचें काम कोणी करूंक ना, लोकांचें घर रितसर करपाचें काम कोणी करूंक ना। हांगासर लोकांक म्हणजे आमी तशें म्हणटा सदांच तांती तलवार तेंच्या दवरून लोकांनी राजकारण केल्लें आसा। आमकां तें करपाचें ना। आमकां सामान्य मनशाचें घर हें तेजें घर ताच्या नांवार करून दिवपाचें आसा, जेणे करून सुखा समाधानान तो रावपाक शकतलो। म्हणून म्हज्या सरकारान म्हजें घर ही योजना जी हाडल्या ही तुमच्या खातीर हाडलेली आसा, सामान्य मनशा खातीर हाडलेली आसा आनी तेंच घर ताच्या नांवार करून दिवपाक आमी ही योजना हांगासर राबयता। गव्हर्मेंटाची लँड कोणूच लोकांच्या नांवार करून दिना हें पयलीं खबर आसपाक जाय। म्हणून हांव सांगता विथ मिनिमम कॉस्ट, म्हणजे जर तुमचो हांवें तशें म्हटलां तर तेज्या पयलींची एनक्रोच आसत प्रॉपर्टी, इफ प्रॉपर्टी एनक्रोच इन 1990 किंवा 1980 जाल्यार तर ताका 10 ते 15 हजार रुपयाची प्रॉपर्टी मेळटली। 1980ची बीन आसत वासियांच्या वतीन डॉ प्रमोद सावंत आणि त्याचे सगळे पुराय मंत्रिमंडळ तसेच हे सगळे आमचे आमदार गट त्यांच्यानी ह्या बिलाक सपोर्ट केलो आणि हो कायदो जालो आणि कायद्याच्या स्वरूपात आज आमकां सगळ्यांक हे फॉर्मा वितरीत जाता। पहिलो कार्यक्रम आणि त्यामुळे आजपासून फॉर्माचे डिस्ट्रीब्युशन जातले। हाच्या नंतर बिचोली आसा, त्यानंतर मागीर सांजो थिवी आसा, हळदोदा आसा, म्हापसा आसा। आज जातले ते 5 कार्यक्रम उत्तर गोंयांत करतले, फाल्यां दक्षिणेक करतले आणि त्यामुळे संपूर्णपणे लोकांमध्ये वचप, लोकांक कळप, लोकांक सांगप त्या कायद्याच्या संदर्भात ऑफिसरांक वेगळे इन्स्ट्रक्शन दिवप आणि ती व्यवस्था जी आसा ही व्यवस्था त्या माध्यमांतल्यान करप।